JERCन 2025-26 ते 2029-30 ह्या आर्थिक वर्सा खातीर वीज दरवाड लागू केल्या. हातून दरवाडीचे स्लॅब घालून दिल्यात. ह्या स्लॅबा प्रमाण दर एकल्याक वेगवेगळे बिल फारीक करचे पडटा. ते भायर वीज खात्यान मंजूर केल्ल्या वा खात्या कडेन कबलात करून घेतिल्ल्या कॉन्ट्रॅक्ट लोडा परस चड वीज वापरली जाल्यार दंडूय भरचो पडटलो. देखून आपले गरजे प्रमाण वाडोवन घेतिल्लो लोड लोकांक नियमीत करचो पडटलो. अशें केल्यार दंड फारीक करपाची गरज ना. कितलो आसपाक जाय लोड? तुमच्या कॉन्ट्रॅक्टा प्रमाण लोड 5 ते 6 किलोवॅट आसपाक जाय. ह्या लोडान 3 ते 4 फॅन, गिजर, फ्रीज, AC उपकारता. कॉन्ट्रॅक्ट लोडा परस युनिट वाडले जाल्यार दुपटीन बिल येतले. कॉन्ट्रॅक्टेड युनिटाचेर तुमकां नॉर्मल बिल येतले, पूण वयल्या युनिटांचेर दुपटीन बिल येतले. ते भायर वाडिल्ल्या युनिटाचेर स्लॅबा प्रमाण दंडय भरचो पडटलो. JERCन वीज खात्याक KVH व्होल्टेज आनी लोडाचेर लक्ष दवरपाक लायला. मिटर रिडिंगे वेळार हो सगळो डेटा वीज खात्या मेरेन पावता. मिटर रिडिंगे वेळार आयिल्ल्या डेटाचो अभ्यास सुरू आसा. ताचे वयल्यान तुमचो लोड कितलो आशिल्लो आनी सद्याक तो कितलो वाडला हें कळटा. हो सगळो डेटा वीज खात्याची सिस्टम कॅल्क्युलेट करता. 2-3 वर्सां पयलीं नोटीसी काडून लोकांक लोड वाडोवन घेवपाक सांगिल्ले खंय. ग्रीड सेक्युरिटी आनी ट्रान्सफॉर्मरांचेर पडपी लोडाक लागून वीज खात्याक हें करचें पडलें. लोड वाडोवन घेतलो ना जाल्यार ट्रान्सफॉर्मर आनी ग्रिडाचेर लोड वाडटा. ताकाच लागून लायट ट्रीप जावपाच्यो घडणुको हालींसरा वाडल्यात. वाडलेल्या लोडाची म्हायती खात्याक दीत जाल्यार त्या गरजे प्रमाण ते वीज विकत घेवपाक शकतात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.